नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. म्हापसा आल्तिनो दोगांचेर हल्लो करपाची घडणूक आयल्या उक्ताडार एका बिल्डरान बांदकामाच्या वादांतल्यान दोगांचेर केली मारपेट. पुलीस स्टेशनात कागाळ केली दाखल. कुडतरी वाठारात हजारा परस चड खारफुटीच्या झाडांची कत्तल करपाची धक्कादायक घडणूक आयल्या उक्ताडार संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन संबंधिताचेर करची कारवाय. थळाव्यांची मागणी. मोर्जी मुखेल रस्त्याचेर दोन दुचाकी मदीं समोरासमोर जाली टक्कर. 3 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार आसा सुरू. पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो. नारी शक्ती वंदना कायदो दुरुस्ती विधेयक संमत जालो जाल्यार लोकसभेत जाग्यांची वाड जावपाची शक्यताय. गरज पडल्यार बायलांच्या आरक्षणा खातीर म्हजे स्वताचे सीट सोडपाक हांव आसा तयार. मुख्यमंत्र्याची माहिती. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचो विशय परतून एक फावट आयलो चर्चेक. बायलां आरक्षणाच्या विशया वयल्यान काँग्रेसीची बायल अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान भाजपाचेर केली खर टिका. म्हापसा आनी दोनापावला चोरी प्रकरणात पुलिसांक मेळ्ळा व्हड येस. गोंय आनी दिल्ली पुलिसांच्या संयुक्त कारवायेंतल्यान 6 आरोपींक केल्या अटक. आतां पळयात खबरो विस्तारान. कुडतरी वाठारात व्हड प्रमाणात खारफुटीच्या झाडांची कत्तल केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. कुडतरी सावन 2 किलोमीटर पयस सुमार 1000 परस चड झाडां कातरून उडयल्लीं आसा. ह्या घडणुके उपरांत पर्यावरणाचेर व्हड परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. दर्यादेगे वयल्या वाठारांची आनी जैवविविधतायेची राखण करपा खातीर खारफुटीची झाडां म्हत्वाचीं आसा. देखून थळाव्यांनी हे घडणुके विशीं खर तिडक उक्तायल्या. तशेंच संबंधिता आड खर कारवाय करपाची मागणी पर्यावरण मोगी आनी थळाव्यांनी केल्या. मैं वहाँ से जाता था. किसने मारा गाड़ी? वो एक गाड़ी वाला. आप कहाँ से उधर से कहाँ जाता था? माथा घूम रहा है, तुम पकड़ो. वो कौन फॉरेनर ने मारा? फॉर्नर था? कार थी? हाँ कार थी. कार ने मारा? नंबर याद है कुछ? नहीं अचानक मार दिया ना. नहीं, व्हाइट कार है, ब्लैक कार है, क्या है? ब्लैक कार. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. मोर्जे वाठारात 2 दुचाकींची समोरासमोर टक्कर जाली. या अपघातात 3 गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मैं वहाँ से जाता था. किसने मारा गाड़ी? वो एक गाड़ी वाला. आप कहाँ से उधर से कहाँ जाता था? माथा घूम रहा है, तुम पकड़ो. वो कौन फॉरेनर ने मारा? फॉर्नर था? कार थी? हाँ कार थी. कार ने मारा? नंबर याद है कुछ? नहीं अचानक मार दिया ना. नहीं, व्हाइट कार है, ब्लैक कार है, क्या है? ब्लैक कार है. ब्लैक कार मार के गई? इस साइड को गई सर. नारी शक्ती वंदना कायद्या उपरांत देशभरातल्या बायलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचेर चर्चा चालू असताना गोंयांतल्यानूय एक महत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या. या विधेयकाक लागून लोकसभेच्या जाग्यांचो आंकडो खूप वाडपाची शक्यताय आसा आनी गोंय विधानसभेच्या जाग्यांचोय आंकडो वाडूंक शकता, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पळयात. नारी शक्ती वंदना कायदो दुरुस्ती विधेयक संमत जालो जाल्यार लोकसभेत सध्याच्या 543 जाग्यांनी 273 जाग्यांची वाड जावपाची शक्यताय आसा. हे फाटभुंयेर गोंय विधानसभेतूय सुमार 5 सुवाती वाडूंक शकतात, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पणजे आयोजीत केल्ल्या नारी शक्ती मंच कार्यावळीत उलयतना ताणें स्पश्ट केलें की गोंयांत कितले जागे वाडटले हाचो निमाणो निर्णय विधेयक संमत जाले उपरांत स्पश्ट जातलो. संसद आनी विधिमंडळांतल्यान बायलांक 33% आरक्षण दिवपा खातीर 2023 वर्सा हो कायदो संमत जाल्लो. फुडली जनगणना 2027 ते 2029 ह्या काळात जावपाची शक्यताय आसा. उपरांत मतदारसंघाची पुनर्रचना जातली.
2029 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेत बायलांचे आरक्षण चालीक लावपा खातीर कायद्यात दुरुस्ती सुरू आसा. हाचो आदार 2011 वर्साचे जनगणनेंतल्यान घेतले. मजगती ह्या निर्णयाक लागून धोरण तयार करपाक बायलांचो वांटो वाडटलो असो विस्वास उक्तायतना गरज पडल्यार बायलांच्या आरक्षणा खातीर म्हजी स्वताची सुवात सोडपाक हांव तयार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. नारी वंदन अधिनियम बिल म्हणजेच नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल हे बिल मांडटा आसतना ताका जें नांव दिलां पळय न्ही तर नारी शक्तीक वंदन केल्लें आसा की प्रणाम केल्लो आसा, सॅल्यूट केल्लो आसा. हे पयले फावटी आसा. आमी पळयता की देश स्वतंत्र जावन इट ऑलमोस्ट 79 इयर्स हॅव कंप्लिटेड आनी ह्या 79 इयर्साच्या उपरांत म्हणजे खंय तरी 2023 हे बिल पास केलें. इतके दीस फक्त आमी जाका म्हणटा की गाजर दाखयताले. हे 2-3दा प्रयत्न जालो की हय 33% महिलांक रिजर्वेशन दिवपाक जाय म्हणून, बट कोणीच हे करूंक ना. ऑल्दो देशाच्यो प्रधानमंत्री महिलाय जावन गेल्यो, बट तांच्यांनी सुद्धा महिलांक नेतृत्व दिवचें, 33% नेतृत्व दिवचें हे तांकांय केन्ना सुचलें ना. म्हणजे महिलांक न्याय दिवचो, महिलांक हक्क दिवचो हे कोणाक सुचलें आसत जाल्यार मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक सुचलें आनी म्हणून तर तांच्यांनी हे बिल पास केलें. हे बिल 23 पास केलें, बट एक स्टेप फुडें वचून आमी म्हणटाले की आतां अमेंडमेंट कित्याक हाडटा की 2016 म्हणजे आत्तां जावपी 16, 17 आनी 18 ह्या 3 दिसाच्या सत्रांत हाजेर डिस्कशन आसा लोकसभेंतल्यान. आनी हे लोकसभेंतल्यान पास जाल्या उपरांत हे बिल 18 मिनिमम टू मिनिमम 18 स्टेटींतल्या विधानसभेंतल्यान पास जावपाक जाय. बिकॉज ह्या बिला फाटलो उद्देश कितें आसा? इट इज फ्रॉम द पंचायत टू पार्लमेंट. म्हणजे पंचायतीनूय महिला रिजर्वेशन आसा, जिल्हा पंचायतीन आसा, म्युनिसिपालिटीत आसा, विधानसभेत आसा आनी लोकसभेत आसा. इट इज फ्रॉम द पंचायत टू पार्लमेंट. ह्या बिलात 33% रिजर्वेशन जावपाक जाय. आतां पर्यंत आमी पंचायती पासून ते जिल्हा पंचायती पर्यंत, म्युनिसिपालिटी पर्यंत पावले, बट ताका विधानसभेत आनी लोकसभेत पावूंक ना. म्हणून आमी जर म्हणटा की 2029 लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं जर 33% जावपाक जाय आसत जाल्यार हे बिल आतां, कारण सेन्सस आतां सुरू जाला, इन 2027 तो सुरू जातलो. इट वील टेक मायट बी 2 years ऑल्सो. म्हणजे आमी पळयता की सेन्ससाच्या कामात सुद्दां वर्स 1.5 वर्स वता. 2027 सेन्सस 28 सोंपू शकता आनी 28 जर सोंपलो जाल्यार ताज्या रिलेटेड जर ते करपाचें जालें आसत जाल्यार इट मायट बी डिले. म्हणून हातूंत परत अमेंडमेंट करून हे बिल 2029 जर आमकां पास करपाक जाय आसत जाल्यार तांच्यांनी 2011चो सेन्सस हो कन्सिडर करून हे बिल पास करपाचें थारायलां. आनी हे बिल पास करता आसतना बऱ्याच जाणांक, म्हणजे मॅडमीन जशें म्हटलें की दिस इज अ पुरुश प्रधान संस्कृती, थोड्या जाणांक दुखतलें आसलें, हय अरे म्हाजो सीट वचत काय कितें, त्याजो सीट वचत काय कितें. बिकॉज 543 जे सीट्स आसा ते वाडून म्हणजे 273 एडिशनल सीट्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचो विशय परतून एक फावट राजकारणात चर्चेचो विशय जाला. लोकसभेतल्या सध्याच्या 533 जाग्यांचेर बायलां खातीर 33% आरक्षण चालीक लावचो अशी मागणी आसा. पूण सुमार 800 जाग्यांची संख्या वाडोवपाचे चर्चेचेरूय प्रस्न उप्रासतात. मजगती गोंय काँग्रेसीची बायल अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान भाजपाचेर खर टिका केल्या. पळयात. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचो प्रस्न राज्यांतल्या राजकीय मळार परतून एक फावट चर्चेक आयला. लोकसभेतल्या सध्याच्या 533 जाग्यांचेर 33% बायलांचे आरक्षण चालीक लावचे अशी मागणी आसा. फुडाराक 800 जाग्यांची संख्या वाडोवपाचे चर्चेचेरूय प्रस्न उप्रासता. मजगती गोंय काँग्रेस बायला अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान भाजपाक लक्ष केला. खरेच सरकार बायलांक समान संद दिता जाल्यार भाजपाचे 33 आमदारांतले फकत 3 आमदार बायलां आसतना एकूय बायल आमदाराक मंत्रीपद कित्याक दिवंक ना असोय प्रस्न तिणें केलो. बायलां सशक्तीकरणाच्या दाव्यांक लागून आता राजकीय आरोप आनी प्रतिआरोप चड खर जाल्यात आनी ह्या विशयाचेर नवी चर्चा सुरू जाल्या. डिबेटाक 1 वर्सभर दवरपाचे आनी तशें तें बिल 2029च्या इलेक्शनाक पास जावंक जाय आनी इम्प्लिमेंट जावंक जाय. पण आता सडनली हे सगळें जाला आनी घडटा कित्याक भाजप ह्यो पक्ष फक्त एकूच एजेंडार चलता
तो म्हणजे इलेक्शनाक ब्राउनी पॉइंट्स मेळोवपा खातीर पक्षाचो नसता. तांकां खंयच्याच महिलांच्या रिझर्वेशनाचे पडलेले ना, महिलांक कितें सद्दां जर त्रास जाता तेचेय पडलेले ना, कसलेच कितें पडलेले ना. आतां तुमी पळयात टोटल 543 सीट्स आसा लोकसभान. एज पर दॅट 33% रिझर्वेशन त्याच सिटांचेर जावंक जाय. इन्फॉर्मेशन अशी आयला की ती सीट्स वाडोवन 800 सीट्स प्लस करतात. इतलेच जर महिलांचे रिझर्वेशनाचे पडला जाल्यार आसा ते एक्झिस्टिंग 543 सीट्सांचेरूच कित्याक 33% रिझर्वेशन दिना. सो हांगा कितें जावपाचें आसा, जर आतां सेन्सस जावंक ना आणि आपल्याक जाय तशें हेंच्यांनी आपले विम्स एंड फॅन्सीजा प्रमाणे भाजप पक्ष जर डिलिमिटेशन करतले, तांकां जाय जाय तशें कॉन्स्टिट्युएन्सी अनाउन्स करतल्यो. म्हणजे आयज गोंयांत 40 आसा, फाल्यां 50 जातल्यो. आनी तांकां जर दिसता खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबा खंयचें पॉप्युलेशन आसा आमकां आपूण जिखचें ना अशें दिसलें जाल्यार ते आपल्याक जाय ते ऑल्टरेशन्स करतले. सो कम्प्लिटली आमची जी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आसा पळय तेका डॅमेजिंग आनी हानिकारक आसा. इतलेच तेंच्यांनी महिलांक फुडें काडला आनी इक्वल संदी दिला जाल्यार आयज भाजपाच्या लिस्टान 33 आमदाराच्या कॅबिनेटान 3 महिला आमदार आसात. तितुल्ले एकूय महिलाक कित्याक अजून पर्यंत मिनिस्ट्री दिवंक ना की प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो जावपाचें. सी लेट मी टेल यू अगेन, वी आर नॉट ओपोजिंग द बिल. द बिल इज नीड ऑफ द आर आणि तेजी गरज आसा, पण प्रोसिजर बाय विच इट इज बीइंग इम्प्लिमेंटेड देर इज बीन नो डिस्कशन, नो डिबेट. इट शूड बी ओपन फॉर पब्लीक डिबेट आणि तेच्या मागीर हे बिलाचेर डिस्कशनां जावन फुडले कितें तो स्टेप घेवंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापसा आणि दोनापावला हांगाच्या चोरी प्रकरणात व्हड कारवाय जाल्या. गोंय पुलीस आणि दिल्ली पुलिसांच्या संयुक्त कारवायेंतल्यान 6 आरोपींक अटक केल्या. ह्या आरोपींक बेगीनूच ट्रान्सफर वॉरंटाचेर गोंयांत हाडटले आनी फुडली चवकशी जातली. पळयात पुराय बातमी. म्हापसा आनी दोनापावला वाठारांतले 2 गोंयांतल्यो गाजलेल्यो चोरी प्रकरणांक व्हड यश मेळ्ळां. गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्यान जानेवारी 2024 सावन ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्ली. एसपी गुन्यांवाच्या मार्गदर्शना खाला सायबर सेल आनी उत्तर जिल्लो पुलीस हांच्या पंगडान पुराय तपास करून म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो एकठांय केल्यो. ही माहिती दिल्ली पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्याकडेन वांटून घेतिल्ली. ते उपरांत दिल्ली पुलिसांनी कारवाय करून 6 आरोपींक अटक केल्या. अटक केल्लो हो गट आंतरराज्य गुन्यांवांतय गुंतला अशें उक्तें जालां. ह्या आरोपींक बेगीनूच ट्रान्सफर वॉरंटाचेर गोंयांत हाडटले आनी फुडली चौकशी जातली. हे संयुक्त कारवायेक लागून चोरयेचें प्रकरण सुटावे जातले अशें मुखार आयलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दोडामार्ग गोंय वाठारांत जाल्ल्या घरफोडी प्रकरणात दिवचल पुलिशेन 3 दुबावीत चोरांक धरल्यात. हे तिगूय दुबावीत पश्चिम बंगालचे आशिल्ल्याचें कळटा. महाराष्ट्रा सयत उत्तर गोंयांतल्या हेर चोरयांनी हात आसूं येता असो दुबाव आसा. दिवचल पुलिशेन रेड मारून ही कारवाय केल्या. दिवचल पुलिसेन केल्ले एके व्हडले कारवायेंत घरफोडी करपी 3 जाणांची टोळयेक धरपाक येस मेळयला. दिवचल पुलिसेन ज्या दुबावीत चोरांक धरल्यात त्या चोरां कडल्यान टीव्ही, दुचाकी, मोबायल फोन मेळून 5 लाखां परस चड किमतीचो मालवच हस्तगत केल्लो आसा. दिवचल पुलिसेन मंगळारा राती थिवी माडेल वाठारांत एका भाड्याच्या घराचेर धाड घालून ही कारवाय केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 7 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या सप्तकांत गोंय दोडामार्ग सीमे लागीं आशिल्ल्या खरपाल वाठारांत अनवळखी चोरांनी एक घर फोडिल्लें. ह्या घरांतले किमती सामान ह्या चोरांनी चोरिल्लें. हे विशीं संबंदीत घरमालकान दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून तपासाक सुरवात केल्ली. तपासा मजगती ह्या चोरी प्रकरणांतलो मुखेल जो दुबावीत आसा तो माडेल थिवी वाठारांत एका भाड्याच्या घरांत रावता अशें कळ्ळें. ही माहिती मेळटकीच मंगळारा राती PI विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला
एक टीम स्थापन केली आणि हे पोलिसांचे हे टिमीन माडेल वाठारांतल्या त्या घराचेर धाड घालून दुबावीत जो मुखेल दुबावीत आसा त्या अरीफ उल मोंडल ह्या 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक धरलो. त्या घरात चोरयेक गेल्लो म्हालवस मेळटकीच पुलिशेन तो म्हालवस लेगीत ताब्यात घेतलो. जेन्ना अरीफ उल मोंडल हाची चवकशी केली तेन्ना तांणी चोरी करपाक आनीक 2 साथीदाराची मदत घेतल्या अशें सांगून तांची नांवां लेगीत सांगली. बाप्पा मोंडल आनी अली अजीज मुल्ला अशी अटक केल्ल्या ह्या 2 चोरांची नांवां आसात. पुलिशेन ह्या तिगांकूय सध्या पुलीस कस्टडीत दवरिल्ले आसा. ह्या तिगांयनी मेळून गोंया सयत महाराष्ट्रांत मेळून हेर कांय घरफोडी केल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. तशी कबुली लेगीत ह्या चोरांनी दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हे विशीं दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटल्या 4 ते 5 दिसां सावन ओमकारान कडशी मोपा वाठारांतल्या शेताभाटाची नाशाडी केल्या. रान खातें 24 वरां ह्या ओमकाराचेर नदर दवरून आसा. दिसान दीस वाडपी नासतुसाक लागून थळाव्यांनी ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करपाची मागणी संबंदीत खात्या कडेन केल्या. हे केव्हा तुमचे कवाते ओंकारान उडयले? सकाळी रात्री कितल्यांक? रात्री आज 11 तारखेक मग तुमकां कशें कळ्ळें हे कवात? सकाळी येयला सकाळी येयले तेन्ना उडयले. आनी कोण इल्ले मागीर पळोवपाक? एग्रीकल्चर आपयले उदक सरकार काय नुकसानी बी दितलो हेचो? कित्याक सरकार नुकसानी दिवंक जाय न्हू तुमकां? हे उत्पन्न गेले तुमचे न्हू? आपयले वयर आमये कडेन आसले ते हां, येवन पळोवन गेले. पळोवन गेले. आनी कोणाची केल्या नुकसानी? आनी ते दीस 2दा केले. पयली एकदा येयले आनी काल एकदा येयलो तो. नमस्कार. सध्या आमी आसात मोपा या डोंगर वाठारात आणि हांगासर फाटल्या 4 दिसां सावन ओंकार हत्ती येवन व्हडा प्रमाणात नुकसानी करपाचो यत्न सुरू आहा. पूण आमचे वन खात्याचे जे कर्मचारी आसात, अधिकारी आसात, ते 24 तास ह्या ओंकार हत्तीच्या फाटल्यान आसात आणि तांणी चडांत चड हानी करची न्हू म्हणून हांची तळमळ आसता. तांकां तान भुकूय विसरलेले वता. पूण सरकार ह्या ओंकार हत्तीचो कायमस्वरुपी बंदोबस्त कित्याक करिना हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. सरकारान बेगोबेग ह्या हत्तीचो पाठपुरावो करून ताचो कायमस्वरुपी बंदोबस्त करचो अशी थळाव्या लोकांची आणि शेतकऱ्यांची मागणी आसा. हा निवृत्ती शिरोडकर. लोकशाय नष्ट करता तांचे आड वेंचणूक लढटले अशें माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार सांगता. देखून येता त्या 2027च्या वेंचणुकेत आपूण वा आदलो आमदार दयानंद सोपटे आमच्या मदलो एकलो उमेदवार म्हणून वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवतलो अशें पार्सेकारान स्पश्ट केलां. लोकशायेचें जतन करपा खातीर हो निर्णय घेतला असोय उल्लेख पार्सेकार हांणी केलो. आयकात. म्हाका एक निश्चित दिसता की दोगां भितरलो एकटो रावूंक जाय. हें म्हजें ठाम मत आसा. तुम्ही थारायतले सर? म्हणजे हे ठाम मत आसा. एकटो रावूंक जाय. ते बर्थडे कट ठरले का बर्थडे उपरांत ठरला? बर्थडे अशें कित्याक क्लियर कट सांगा ना. बर्थडे सांगले न्ही. बर्थडे ठरला का तेच्या उपरांत ठरले? बर्थडे ठरले ते थंय बर्थडेक गेल्ले कडेन एका मिनटान ठरता. आमी कोण कोणाक मेळना. अरे गोंय मरे हे. पार्सेकर किंवा सोपटे आसूंक जाय. दॅट वील बी हे ह्या मतदारसंघाचें भवितव्य. वास्को सड्यार उबारिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो पुतळो खाजगी जाग्यात आशिल्ल्यान तो बेगोबेग काडचो असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्या उपरांत थळावो आमदार संकल्प आमोणकारान खर प्रतिक्रिया दिल्या. पयलीं ह्या जाग्यार कोयर उडयताले, मात शिवमोगींनी हो जागो निवळ करून अभिमानाची सुवात म्हणून रुपांतरीत केली. भारतीय नौदळाचे जनक आशिल्ल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक विरोध करप चुकीचो. देखून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या खातीर एमपीएन 40 स्क्वेअर मीटर तरी जागो सोडचो अशें आवाहन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केलां. आयज मुरगांवचे जे शिवप्रेमी आसा तांकां एक हांव सांगपाक सोदता की जे शिवप्रेमी जे फुडाकार घेवन तांच्यांनी स्वता छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू आयज आमच्या सड्या जंक्शना कडेन जो उबारलेलो आसा
तो हे सगळे मुरगांवचे शिवप्रेमी मेळोन हो कार्य केलेलो आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू उबारलेलो आसा तो जागो अनवॉन्टेड जागो आसलो, जो गार्बेज डंप आसलो, जो त्या जाग्याचे कोणाकूच पडलेले नासले. जे MP आयज आपलो तो जागो म्हणून क्लेम करता, तेंची तुम्ही थंयसर पळयता बाउंड्री आसा, त्या बाउंड्रीच्या भायर हो जागो आसा आणि हो एक गार्बेज डंप जालेलो. सगळे शिवप्रेमीन मेळोन तो क्लीन केलो आणि थंयसर आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू दिसलो. आयज तुम्ही मुद्दाम थंय गेले जाल्यार इतले सुंदर थंय दिसता, इतले ब्युटिफिकेशन थंय जालेलो आसा. कोणें विचार सुद्दां करून आसा तो स्पॉट एक ब्लॅक स्पॉट आसा तो इतलो बरो सुंदर जातलो. आयज जेन्ना इतलो बरो सुंदर तो प्लेस जाल्लो आसा, छत्रपती शिवाजी महाराज जेंच्यांनी स्वराज्याक लागून जे आपले बलिदान दिले, जेणे स्थापना केली स्वराज्याची, तेज्या उपरांत संभाजी महाराज यांच्यांनी सुद्धा लढाई केली मोगलांच्या विरोधात आणि जेजो निशाणी म्हणटा ते आमच्या मुर्मगांवान दिसता, आमच्या सड्याचेर दिसता. सड्याचेरूय आमचो एक किल्लो आसा आणि जो आमचो मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटा ती टोटल सडा पर्यंत ती आमी म्हणटा ती आमची देस्तेरो कडेन पर्यंत 9 किलोमीटर जो आसा तो फूल किल्लो आसा. 9 किलोमीटर हो किल्लो आसा आणि किल्ल्याच्या मदीं आमचो सडा भाग स्थापन जाल्लो आसा, जेटी एरिया स्थापन जाल्ली आसा, बोगदा एरिया स्थापन जाल्लेली आसा, देस्तेरो एरिया स्थापन जाल्लेले. हेजे चिंग आमी आयजूय तुम्ही मुद्दाम आर्कायव्ज भितर गेल्यालो हो चिंग मेळटा. 9 किलोमीटर हो आसा आणि तेज्या भितर लोक स्थापन जाल्लेले आसा ते आसात, बट त्या भितर MPDचे ऑफिस जे मेन ऑफिस आसा तेवूय ते किल्ल्याच्या सायडीक आसा आणि जे धंदो आयज MPA करता पोर्ट एरिया आसा ती बीन ती किल्ल्याच्या भितर आसा. स्टॅच्यू सुद्दां घातलो आसा. खंय तरी MPAन मातशे विचार करूंक जाय आसलो कित्याक बाबा अशे हिरोचे, असो मराठा हिरोचे थंयसर एक स्टॅच्यू घातलेलो आसा, तेका विरोध करचो न्हू म्हणून. आयज जे डिसिजन आयज हायकोर्टान दिलेले आसा हांव मान्य करता. आय अवॉइड बाय द लॉ. आमी लॉच्या कायद्याच्या विरोध केन्नाच वयपाना, बट जे शिवप्रेमी आसा ते शिवप्रेमींक खंय तरी दूख जाल्लेले आसा. सो हांव एक कळकळीची विनंती करपाक सोदता MPA कडेन, जो तुम्ही म्हणटा जागो तुमचो, कितलो जागो 40 स्क्वेअर मीटर, एक 40 स्क्वेअर मिटराक लागून. बुधवारा मोले पळसकट्टा महामार्गार गाडी आणि दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात गाडयांचे बरेच लुकसाण जाला, तशेंच दुचाकी चलोवपी जखमी जाला. आता प्रश्न उपरासता तो गोंया भायली नंबर प्लेट नाशिल्ली गाडी चेकपोस्ट हुपून गोंयांत आयली कशी? हरशीं संबंदीत खाती सगळे डॉक्युमेंट चेक करतात जाल्यार हे गाडयेचें पासिंग जालें कशें असो आता प्रश्न निर्माण जाला. पळयात. कडेन आसा ज्या जाग्यार मोलींच्यान XUV गाडी फोंड्या वचपाक वयताली आनी फळसकाटा वयल्यान जो लोकल जो आसा नागरीक तोय फोंड्या वचपाक वयतालो. पूण ज्या जाग्यार हांगा पुलीस रावता, पयलीं ट्रॅफिक पुलीस रावता, त्या जाग्यार आतां आयज सकाळी हांगा अपघात जाल्लो आसा. XUV गाडी बरी स्पिडीन येयली आनी लोकल गाडी टर्न मारलो अशें ते म्हणटा. पूण तो आपूण सरळ वयतालो सांगता, पूण ताका मार लागले कारणान ताका हॉस्पिटलांत व्हेला आनी XUV गाडी जवळ जवळ भितर बरीच रानान भितर गेल्ली आसा, रस्तो सोडून भितर वयर चडलेली आसा. तेन्ना आतां ती गाडी भायर काडलेली आसा आनी ताका मार लागले आसा. आनी XUV गाडी जवळ जवळ 15-20 दीस जाले म्हणटा ती गाडी न्यू घेतल्यार, पूण तिका नंबर प्लेट नासतना गोंयांत तिका एंट्री जाली, प्रवेश जालो आनी 15 दीस जाले घेवन जाल्यार नंबर प्लेट कित्याक लावना हेजेर कितें तरी निर्बंध आसपाक जाय अशें दिसता. कारण नंबर प्लेट नासतना ती गोवा पासिंग भितर सरली आनी आतां हो फळसकाटार एक्सिडेंट जालो. आयज पुलीस ना म्हणून गाडी भरवेगान वयताली, पुलीस जाल्यार हांगा कमी स्पिडीन 60 स्पिडीन बी वयता अशें दिसता. पूण हांगा पळोवन गेल्यार तुमी हो अपघात जो जालो त्या अपघातान हांगसरलो लोकल हेका मार लागलेलो आसा आनी अपघात जाल्लो आसा. तेन्ना कुळी पुलिसांक हेची म्हायती मेळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी येवन हांगा पंचनाम केला. दोनूय गाडी हांगा आपल्या स्वाधीन मोले चॅकपोस्टार दवरपाची आसा. गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. पयरा मायनिंगेक लागून जावपी धुल्लाच्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडात म्हणून थळाव्या शेतकारांनी मागणी लावन धरल्या. धुल्ल प्रदूषणापासून आमची सुटका करून प्रलंबीत लुकसाण भरपाई दिली ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पयराच्या शेतकारांनी दिल्या. धुल्ल प्रदूषणाक लागून तिडकल्ले शेतकार एकठांय आयल्या.
दिवचलच्या पयरा वाठारांत मायनिंगेक लागून व्हडा प्रमाणात धुल्लाचें प्रदूषण जाता. खणीक लागून जावपी धुल्लाचे प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडात नाजाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्या शेतकारांनी दिल्या. पयराचे कूळ संघटनेन केल्ले मागणी प्रमाण गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन बुधवारा पयराचे साळगांवकर मायनी सयत शेतां आनी रस्त्याची पळोवणी केली. शेतकार आनी साळगांवकर मायनीच्या अधिकाऱ्याच्या हजेरेंत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी प्रथमेश देसाय हांणी ही पळोवणी केली. आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी रिक्वेस्ट केल्ली की फाटल्या दिसांनी की तेंच्यांनी आमचे जॉयंट पोल्युशन आमचे इन्स्पेक्शन घेवचें म्हणून की शेतकारांचे आनी कंपनीचे साळगांवकर कंपनीचे कितें तर फाटल्या दिसांनी तेंची इन्स्पेक्शन जाल्ली पण आमकां कांय इन्फॉर्मेशन मेळूं नासलें. तर ताका लागून आमी तांकां ईमेल आनी रिलेटर केल्लें आनी तेंच्यांनी तें आयज अटेंड केलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी आमी तांकां दाखयलां आयज रस्त्याक कितलो धुल्लो आसा, कितें डस्ट पोल्युशन कशें जाता, नॉयज पोल्युशन कितलें जाता, क्रशराची कितें एक्टिविटीज आसा, व्हील वॉश कशें कितें केलां, टेम्पररी केलां, फक्त चुनो लावपाचें हात हे करपाचें काम आहा. आनी आमी शेतकाऱ्यांनी आमचो मेमोरंडम तांकां सारको पीसफुली मेमोरंडम कायदेशीर तांकां दिल्लो, फायल एक दिल्ली, तितून आमचे सगळे डिमांड्स आसलेले कितें कितें जावपाक जाय आनी आमचे कितें डिमांड्स आहा ते तेजेर तेंच्यांनी आयज पासून आमकां कांय रिप्लाय दिवना. ओके म्हणून आमी आतां ते कितें जॉयंट आमचे इन्स्पेक्शन मागयलें पोल्युशन कंट्रोल पासून ते येयले, तेंच्यांनी आमकां दाद दिली, हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी आतां कंपनी कडेन थोडे काही इन्स्पेक्शन आतां चालू आहा, सोंपोंक ना अजून. आतां सकयली शेताची सायट वयतली, आतां ते आमकां स्लीट कलेक्शन आनी हें सगळें दाखयतले कितें केलां तें कांय ना. ओके ही आतां गाडी पळयता, हो आतां डस्ट, हे असल्या डस्टान आमी रावता. आणि बाकीचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा त्यांच्या विरुद्ध घेवपाचे आमी ठरयल्ले आहा. सगळे शेतकरी एक जातले आणि मोर्चा म्हणा किंवा आनी आंदोलनां म्हणा जे करूंक जाय आमची डिमांड पूर्ण करपाक लागून ते आमी करतले. नाही हे कितके म्हयन्याला तुम्ही हे दिला लेटर? आमी आतां तांकां लेटर आमचे डिमांड आनी पोल्युशना बद्दल लेटर जवळ जवळ 4.5 महिने जाली दिल्ली आहा. ह्या 4.5 महिन्यांक त्यांनी कसलीच एक्शन घेवंक ना म्हणून आमकां डायरेक्ट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर करचें पडलें आनी ते आयज हांगासर येयल्ले आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापसाच्या आल्तिनो वाठारांत मारहाण करपाची एक धक्कादायक घडणूक उजवाडाक आयल्या. 48 वर्सां पिरायेच्या एका दादल्यान दाखल केल्ले कागाळी प्रमाण बांदकाम सुवातेर लागसार एका बिल्डरान ताचेर हल्लो केलो. आपल्याक वाचोवपाक आयिल्ल्या 67 वर्सां पिरायेच्या शेजाऱ्याचेरूय हल्लो केलो. दोगांय जखमी जाल्ल्यान ह्या प्रकरणात म्हापसा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. Around 6:40, we were standing outside the St. Mary's Primary School, looking towards construction site which has come up there. And we were looking at it, and I was there actually. I was looking at it, and I was getting out from there. And as I was getting out, this Mario Beraldo Fernandez, who is the builder of the construction site, comes, starts abusing me, starts assaulting me. And I was just defending myself. I was getting away. Then he tripped, and as I was going out, he comes running and he bites me on my side here. He has caused an injury. And then Mr. Rafael Lobo, who is a neighbor there, heard the scuffle. He came to rescue me. You can tell them also what happened. When I saw that he was not to be seen, I came closer to see where was Mr. Ricardo stuck. And then I saw that the builder was assaulting him at that time. He bit him very badly, for which Mr. Ricardo has been taken to the district hospital for medical examination. And they've given him some urgent treatment. So this was when I came close by to see what happened, he came and assaulted me and he gave me 2 slaps on my wrist. He assaulted him. And at that stage, he came to help me at that stage. Then we somehow managed to get away. I called the police. As I was calling the police, he ran into his car and he went away. Then the police came and then we came to the police station. What was the exact reason behind this fight? See, there is a lot of
we were looking at it and seeing what is going on in this building, because there's a lot of illegalities in this building. They're causing a lot of disturbance to us in the neighborhood, a lot of inconvenience. They are trespassing through St. Mary's School property. So we were just looking at the building, and this guy somehow, I think his people told him that we were there. I was there. Then Rafael, who is the neighbor, he came to save me, but then he started getting assaulted. सकाळच्या खबरो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. नारी शक्ती वंदना कायद्या उपरांत देशभरातल्या बायलांचे राजकीय प्रतिनिधित्वाचेर चर्चा चालू असताना गोंयांतल्यानूय एक महत्वाची